आता येता आवाज येता? येयलो आता तरी आवाज येयलो. हाय, एस फॉर सचिन. हाय, आवाज येता माझा? येयला नाही. चुकून नाही म्यूट जाल्लो हांगसून, तेका लागून आवाज येयनासलो. सो हांव बरें आसा. एस फॉर सचिन. कशी आसा? हांव बरें आसा. तुमी कशी आसा? सो चुकून नाही, हांव मदीं मदीं ट्राय करता लायव्ह येवपाची, कारण ते दीस येयल्ले पळयात तेन्ना खूब जाणांक आवडले. नियती केरकर. हाय, हॅलो. सो आनी कोण जर आसा पळयत आसत जाल्यार म्हाका सांगात, पळोवया. बाकी कशी आसा सगळीं तुमी? हॅलो लिटल बोबो. हॅलो, हाव आर यू एंड युअर मदर? मम्मी बीन सगळीं बरी आसा. मम्मी कितें करता ती सांगता तुमकां पळयात. ती पळयात हांगसर आसा. मम्मी बीन सद्या शेतान आसा. आमी हे काडटा, हेजे म्हटल्यार सांगता तुमकां, हे न्हय हळसाण्याची अशी पानां आसात पळयात, चवळी म्हणू शकता, हळसाणोय बीन आसा, मिक्स आसा. तेजे भितर अशें येता पळयात, ते चार बीन वाडटा न्हय, ते सद्या काडप चालू आसा. सो ती पळयात मम्मी, काकी आनी एकली आसा काकी, थंय जाण बसल्या. सो हांवूय बीन आतां न्हय सद्या शेतानूच येयला. नायस वॉयस. हय आवाज बॅकग्रावंड आवाज बरो येता म्हटल्यार न्हय, हांगसर पूल आसा. हे पळयात फाटल्यान म्हज्या पूल आसा, तो पळयात पूल दिसता न्हय, थंय पक्षी आड्डता. आवाज बरो येता सामको. तर म्हटल्यार लायव्ह येवया, शेतान येयल्ले आसा न्हय हांव. सो म्हाका आयज टायम गावलो शेतान येवपाक. हॅलो जॉय. हाय. सोनिया विचारता हेड टी ना, अजून च्या बीन घेवंक ना हांवें. शेतान येयला, घरा वचून घेतले, कारण मम्मी शेतान आसा न्हय, तेका लागून लेट घेतले. बाकी तुमची च्या बीन जाली? म्हटल्यार च्या बी पिली तुमी? नायस वॉयस. एस फॉर सचिन. नायस वॉयस. हय आवाज बरो येता हांगसर. आनी आमच्या न्हय शेतान हांगसर न्हय सांजच्या टायमार 5:00 न्हय बोट येता ट्युरिस्टाची. नो नो. यार कसले कसले कमेंट करता. विल यू मॅरी मी? कॉफी. कॉफी. थोड्यांक कॉफी आवडटा, थोड्यांक च्या आवडटा. म्हाका तर सकाळ सावन च्या जाय. एक च्या गावली न्हय, मम्मी बीन म्हणटली हे कोणा बरोबर उलयता काय म्हणून, ती थंय आसात न्हय. सो त्या दीस हांवें तुमचे बरोबर एक रेसिपी शेअर केल्ली पळयात, चवळेची भाजी म्हणून. ती व्हरपाक येयला हांव सद्या. बरी लागता न्हय, सो ती व्हरोंक येयला. बाकी खूब जाणां लायव्ह आसा, 35 जाणां पळयतात म्हाका. तरी बट कोण आसा जाल्यार सांगात म्हाका. आयज न्हय व्हिडियो येवचो ना, आयज हांवें हॉलिडे घेतल्या. हय म्हाका बरोच टायम जालो शेतान येयल्या. आय थिंक सो हांव येयला न्हय 1 वर मायस जातलें. मम्मी सकाळच्यान आसा, हांवूच आतां येयला. आवय 5 कॉफी ना, हांव इतले च्या बीन घेयना. म्हाका 2च टायम च्या लायक, ती बीन इल्लीशी च्या. ती बीन मातशी जाय पडटा आनी स्ट्रॉंग जाय म्हाका मातशी. बाकी इतली च्या बरी न्हय आनी इतले गोड बरें न्हय. बट थोडीं जाणां शुगर घालनात न्हय. सो आनी कोण आसा? सगळ्यांची नांवां घेवपाची ट्राय करता हांव. एकदां मिस जाता. ना हांव काणकोणचें न्हय, हांव पेडण्याचें. पेडण्यां एक्चुली लँग्वेज डिफरंट आसा. कशें आसा? प्रतिमा नायक. हाय कशें आसा मम्मी? संजय कशी आसा? सगळीं बरीं आसा आमी. तुमी कशीं आसा? संजय खंय गेलो? संजय आसतलो आपल्या कामाचेर. संजय जेन्ना काम आसता, पॅकींग आसता न्हय, तेन्नाच येता तो. ओ हांव मडगांव सान. ओ मडगांव बीन येता आमी. आतां येवपाचें आसा हांव मडगांव, पळोवया केन्ना येवपाचें आहा तें.
देव नाईक. हाय देव, कसा आसा तू? सो भरपूरशी पार्सलां हांवें कुरियर केल्या. खुबश्या जाणांक ना ह्या व्हिडिओन ह्या म्हटल्यार अपडेट दिता. तुमचे सद्या रिसीव जातलो तुमकां. कोणाक मसालो जाय ना ते म्हाका वॉट्सॅप करूं शकता. म्हाजो कॉन्टॅक्ट नंबर हांवें शेअर केल्लो आसा. सो पेडण्याची भाशा कित्याक उलयना? पेडण्याची भाशा न्हय म्हाजी मिक्स म्हटल्यार पेडण्याची भाशा हांव उलयतां, बट मोस्टली न्हय आमच्या घरान जे मम्मी सायड जी सगळीं जाणां आसा पळय ती कोंकणी उलयता. चडांत चड मम्मीच्या सायडची जी फॅमिली आसा न्हय ती कोंकणी उलयता आनी पप्पा सायड जी आसा न्हय ती पेडण्याची उलयता. सो चडांत चड आमचें उलोवप न्हय कोंकणी जाता, मम्मीच्या सायडची लँग्वेज जाता. ना आयज व्हिडिओ म्हाजो येवचो ना कारण हांवें व्हिडिओ करूंकूच ना. काल खूब बिजी आसलें तेका लागून व्हिडिओ करूंक ना. एक दीस रेस्ट मातसो. सो ट्राय करता हांव कितें म्हणटा तशें. रुश्यात बांगडाचो मसालो आसा गो? ना, तो सद्या हांवें हाडूंक ना, एड ऑन करूंक ना कारण खुबश्यो गोश्टी म्हाका एड ऑन करूंक जाय बट करूंक ना तो. केलो जाल्यार मागीर कळटलें तुमकां. हॅरी घरा कडेन आसा, हॅरी बरो आसा. हॅरीक न्हय हांवें लॉक करून येयला शेतां, आड्डता आसतलो घरा कडेन. सो आनी थँक्यू तुमी हॅरीक इतलो मोग दिता म्हणून. सो रोनिता सो आयज व्हिडिओ येवचो ना म्हाजो. अरुणा मसालो जर येयलो न्हय तो जाल्यार हांव तुका म्हटल्यार व्हिडिओ घालतलें तेचेर जर येयलोच जाल्यार, बट सद्या तर ना. हाय डियर, हाव आर यू? जेंची नांवां प्रॉपर दिसता न्हय तेंची नांवां घेता हांव आनी हांव बिंदासपणे हांगसर बसलां आनी लायव्ह येयला. म्हाका न्हय बेगिना घरा वचूंक जाय. मम्मीन सांगलेली म्हाका भाजी काडपाक आनी हांव लायव्ह येयला हांगसर. तुमकां न्हय बॅक कॅमेरान दाखयता. वेट, पेडण्याची बोली कोंकणी आसता गो? ना, मालवण ते कारवार मेरेन कोंकणी लँग्वेज म्हटल्यार पेडण्या कशी उलयता अशी उलयता लायक सांगता तुमकां. वेट हांव चिंत्ता पयलीं. 40+. हय, 40 जाणांचे वयर व्हिडिओ पळयता, लायव्ह आसात, बट 5-6 जाणांच कमेंट करता. पेडण्याची भाशा न्हय अशी आसता, कितें जाणां आंबोली सायड दिता काय पार्सल? हय, सगळे गांव कुरियर करता. इवन कर्नाटका कारवार सुद्दां हांवें कुरियर केल्लो आसा. ठाणे म्हण, ठाणे सुद्दां हांवें सद्या कुरियर केला. खुबश्या जाग्यार कुरियर केला हांवें. हाय सँड्रा, कशें आसा? दीक्षिता, हाय दीक्षी. साईशा इज युअर बीग फॅन डेली. माय सिस्टर साईशा इज युअर बीग फॅन, डेली तुजे ब्लॉग पळयता. थँक्यू सो मच थँक्यू, खरेंच थँक्यू. म्हाका तुमचे ब्लॉग्स पळोवपाक आवडटा. थँक्यू. गीतांजली डिचलकर, हाय. सँड्रा, प्लीज से माय बाबा नेम. एशफ्रॉड, अनमॅरीड. हय, हांव लग्न जावंक ना, हांव आंकवरूच आसा. लग्न जातलें तेन्ना बरे बरे व्हिडिओ येतले म्हाजे. व्हिडिओ आयज येवचो ना कारण काल हांव इतलें बिजी उरलें. मसाले रिलेटेड खुबशीं कामां आसात. प्लस न्हय घराचें काम आतां बरे तरेन फुडें पावलां म्हाजें. सो थंयूय म्हाका लक्ष दिवचो पडटा. काश तुमचे बरोबर न्हय म्हाका दाखोवपाक गावल्लें न्हय की म्हाजें घराचें काम खंय मेरेन पावलां. आनी फस्ट ऑफ ऑल इतलें एक्सायटेड आसा ना म्हाजें घर सजोवपाक हांव. बट कितें सांगोंक न्हय तुमकां सगळें जाल्यार हांव बोर जालें. म्हाका अशें दिसता हांव बेगिना शिफ्ट जाल्लें बरें घरान. बट पळोवया. आय थिंक सो गणेश चतुर्थी जावन बीन आमी शिफ्ट जातलीं, इतले बेगिना जावची ना. पावसान बीन शिफ्ट जातलीं आमी घरान. गीतांजली डिचोलकर, नायस नायस ब्लॉग, कीप इट अप. थँक्यू सो मच. आतां पेडण्याची सांगता तुमकां, विसरतलें हां. पेडण्या कशी उलयता जाणा, लायक आमी अशें म्हणटा न्हय हांगा यो गो अशें म्हणटा न्हय, पेडण्या लोक अशें म्हणटा हय ये गो. मागीर काय करता जेयलय अशी पेडण्या उलयता. आय एम कोंकणी MA स्टुडंट वर्किंग ऑन. पेडण्या डिफरंट आहा.
पेडण्याचे लँग्वेज आयकपाक सुद्दां एक मजा येता, एक वेगळोच टोन आसा, एक वेगळेंच आपलेपण आसा सामकें. मातशी एक अशी आसा लँग्वेज लायक महाराष्ट्रांतली आनी पेडण्याची लँग्वेज मातशी अशी हे आसा, सेम आसा अशी म्हणू शकता. सो जॉनिता फर्नांडीस, हाय, हाव आर यू एंड युअर मम्मी. माझी मम्मी थंय आसा, दाखयता परत एकदा, खूब जाणां जॉयन जाल्या. सो ती पळयात हांगसर जी आसा ती माझी मम्मी, काकी, दुसरी काकी. सो नडपाक येयल्या. सो तेका लागून म्हटल्यार म्हजे कडेन टायम आसलो, लायव्ह येवया, तुमचे बरोबर गजाली करया. मम्मी गीतांजली डिचलकर कितें म्हणटा, हास रे गो म्हटल्यार कितें. जगदीश, हाय सुप्रिया, हाय. एज फॉर सचिन, आय एम बिग फॅन ऑफ. घरचें काम जालें तुज्या? ना, घरचें काम म्हजें चालू आसा, बरे तरेन जालें म्हणू शकता, जावंक नाय बीन म्हणू शकता, कितें सांगू, हिंट दिवं शकना. हॅलो हय, इंडिया. पीपल फ्रॉम विलेज हेल्प ईच अदर, नायस टू. हय, गांवांत तशें हें आसा, म्हटल्यार नेबरांगेर बीन अशें वयतात शेतान बीन काम करूंक. गांवांत आजुनूय फॉलो करतात लोक की एकामेकाक हेल्प करतात, ते आसा. हाय मॅडम, हाव आर यू टुडे? आय एम गुड, हाव आर यू? यूट्यूब बॉय, बरें आहा मगो. हय, गोवा. आता पेडण्याची भाशा उलयतले, आयकात आं. ओ दादा, बरो मरे, खंय रे? खूब दिसांनी. हय, शूटिंग चालू हा. युअर हाऊस इज रेडी डियर. हय, माझे घर रेडी जावंक ना, टायम आसा. चवथीक सुद्दां कंप्लीट जावचें ना म्हाका दिसता म्हजें घर, कारण तुमकांय खबर आसतलें आमचें घर जें आसा तें बरें मोठें आसा. म्हटल्यार न्हय, 4 जाणांचें कंबायन आसा तें, जॉयंट फॅमिली आमी. हांव गोंयान न्हय, पेडण्यां रावता. शेतान काम करपाक मजा येतली. हय, मजा येता. म्हाजें चड येवप जायना, हांव चुकून रेर अशें जाता की येवप जाता म्हाजें. कॉल येता म्हाका. सो रेर अशें जाता की म्हाज्या शेतान बीन येवप जाता, कारण आमी शेत करिना न्हय, सो तेका लागून म्हाका तितलो एक्सपिरियन्स असो ना शेतान कशें कितें आसता. बट सिरियसली सांगता, जितलें आमकां खावपाक बरें दिसता न्हय, तेज्या डबलीन शेतान काम करचें पडटा. कित्याक जाणा, प्रेजेंट मम्मी बीन न्हय 4 दीस जाले कंटिन्युअसली आमच्या नेबरांगेर येता, हे क्लीन करपाक येता. म्हटल्यार 4 दीस जाले तेंकां, सकाळची येतात, 6:30 वयतात. सो कंटिन्युअसली चालू आसा तेंचें, तरी बट हे क्लीन जायना. शो मसाला पॅकींग, बरें दिसता पळोवपाक, नाजाल्यार व्हिडिओ कंप्लीट जाला असो दिसना. म्हटल्यार म्हाकाय बीन पॅकिंगेक काल सुद्दां एक्चुली पॅकिंगेक आसली, आमी पॅकिंग करताली, बट हांवें व्हिडिओ करूंक ना. तुमी हे जातली न्हय, बोर जातली, तेका लागून हांवें व्हिडिओ करूंक ना. सो डेली मसाल्याचें कितें दाखयतलें. तूं मराठी बोलता काय? येता तुका? थोडी येता म्हाका मराठी, चड येयना. हाय, कशें आसा गो? हांव बरें आसा. सानवी, जगदीश आचारी, कितें करता तूं वर्क? हांव फूल टायम यूट्यूब प्लस म्हाजो धाकटोसो बिझनस आसा. सो सद्या हांवें फूल टायम म्हणटा तसो यूट्यूबाक दिल्लो आसा. बाकी जॉब सांगपाक गेल्यार हांव पयलीं करतालें, मागीर जॉब हांवें सोडलो. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार सांगपाक गेल्यार म्हाका जॉब केन्नाच करपाचो नासलो, म्हाका म्हाजें ओन कितें तरी करपाचें आसलें. तेका लागून हांवें जॉबाक चड चान्स दिवंक ना. एक्चुली म्हाजें ड्रीम आसलें की कॉन्स्टेबल जावपाचें म्हणून. कसलो बिझनस सांगपाक गेल्यार मसाल्याचो बिझनस आसा म्हाजो. हांव स्पायस सेल करता. जॉब ऑर हे बिझनस खंयचो बरो आसा काय कोण विचारता सदानंद. एक्चुली म्हाका नो आयडिया. थोड्यांक जॉब ओके आसतलो, थोड्यांक बिझनस ओके आसतलो. सगळ्या बाबतींत सांगपाक गेल्यार जॉब आनी बिझनस दोनूय सायडीनसून हार्डवर्क करूंकूच जाय, 100% दिवकूच जाय. नाल्यार जॉबानूय समज तुमी काम करूंक ना जाल्यार कांय पेमेंट गावचो ना. बिझनसान सुद्दां सेम, जर तुमी हार्डवर्क करूंक ना सुद्दां जाल्यार पेमेंट गावचो ना. सो म्हाका खबर ना खंयचें बेटर आसा,
बट म्हाजें अशें आसलें की म्हाका कोणाचे अंडर केन्ना काम करपाचें नासलें. म्हाका म्हाजें ओन कितें तरी करपाचें आसलें. सो तेका लागून म्हाका बिझनस बरो आसलो. म्हणजे स्टार्टींग पासून बिझनसूच म्हाका करपाचो आसलो. ऑल द बेस्ट फॉर युअर ड्रीम एज पॉसिबल ऑफिसर. कॉन्स्टेबलाक हांवें खूब फावटी ट्राय केली बट तें पॉसिबल जायना जालें. बिझनस ओके हय बिझनस ओके आसा. चडांत चड बिझनस ओके आसा कारण तुमी काम करता, तुमी अर्न करता. तुमी कोणाच्या सकयल काम करिनात. तुमी स्वता मेहनत करता. तुमकां जाय तितलें फूल टायम काम करूं शकता. एक दीस हॉलिडे घेवं शकता. बट जॉबाक तशें ना. जॉबाक दुसऱ्याचें आयकचें पडटा. सो म्हाका अशें दिसता बिझनस बरो आसा म्हाका स्पेशली. बाकी कोणाचें खबर ना म्हाका. सिंबू हाय सुप्रिया हाय हॅलो. खुबशीं जाणां लायव्ह येयले आतां. कितलो जालो टायम? 5:30 समथींग ना. सो कित्याक सांगलें अशें जाणां हांवें जॉब आनी बिझनस सांगपाक गेल्यार हांवूय पळयता खुबशीं जाणां जॉब करतात. खुबशीं जाणां इतली जॉब करतात. थोड्यांक हॉलिडे नासता, थोड्यांक इतलो त्रास आसता, थोडीं जाणां इतली ट्रॅवल करतात आनी आतांचे इतली म्हारगाय वाडल्या ना तितून जॉब करतात त्या हिसपान पेमेंट बी येयना. आनी तेज्या भायर इतलें क्वॉलिफिकेशन घेवन तुका जॉबाक सफर करचें पडटा. हाय आय एम अमीर खान फ्रॉम पाकिस्तान. हाय हॅलो. म्हाजी लँग्वेज कळटा काय पाकिस्तानाक बी? आय एम डी पाटील फ्रॉम बिहार. हाय हॅलो. सदानंद च्यारी हय गो जॉब खूब स्ट्रेसफूल आसता. एनी टिप्स ऑन स्टार्टींग बिझनस? स्टार्टींग बिझनस म्हटल्यार तुमकां लॉस हो जातातूच हां. अशें ना की लॉस जावचो ना. आतां स्टार्टींग पासून जर तुमी झिरो पासून स्टार्ट करीत, जो म्हाजोय हे येयला, म्हाका 3च म्हयने जाले बिझनसान हांवें एंट्री मारल्या बट म्हाजो रिस्पॉन्स खूब बरो आसा. तितून म्हाका सांगपाक कितें हें दिसना, फटींगपण सांगपाचें ना. म्हाजो चॅनल आसा आतां हांव युट्यूबाचेर आसा, थोडेशे लोक म्हाका वळखता. तेज्या वरसून म्हाजे ऑर्डरी स्टार्ट जाले. बट झिरो पासून जर तुमी स्टार्ट करीत जाल्यार तुमकां कोणूच वळखना. तुमचो प्रॉडक्ट खंयूच पावना. तुमचो प्रॉडक्ट बरो आसा की ना हेंय कोणाक तुमी सांगूंक वचूं शकना. सो म्हाका चॅनलाक लागून खंय तरी हें जालो, म्हाजो बिझनस एकदम बूस्ट जालो. बाकी झिरो पासून स्टार्ट करीत जाल्यार खूब लॉस जाता. हाय आय एम डॅडी पाटील फ्रॉम महाराष्ट्रा. हाय हॅलो. म्हाका महाराष्ट्रान न्हय खूब आवडटा. महाराष्ट्रान अशें टिपिकल सामकें चुली बीन आसता. चुलीचेर जेवण करप, चुली वयली भाकरी गरमा गरम खावप तें बीन खूब लायक आसा. तुजो चॅनलचें नांव कितें गो? म्हाजो चॅनलाचें नांव गोवन गर्ल सुप्रिया. हाव आर यू? निलिशा आय एम गूड. हाव आर यू? तुमकां एक व्यू दिता बॅक कॅमेरान. पळयात बरें आसा. सद्या म्हाजी कॅमेरा क्वॉलिटी बरी ना तितली. बाकी ना शेतान पळयात पावर आसा सामकें. खूबच बरें दिसता. हाय डॅडी पटेल. अशें महाराष्ट्रा दम इन पेनरोड कंपनी मध्ये इन्व्हेस्ट केला आणि काही दिवसात 1.15 वर्क्स भेटले. म्हटल्यार कितें म्हाका कळोंक ना. डॅडी पाटील आहे महाराष्ट्रा कळोंक ना. तूं एकलेंच म्हाका कॉल कित्याक येता? तूं एकलेंच आसा भावाशी नाय तुका तुजे पप्पा नाय गो. हांव एकलेंच एकुलते एक म्हणटात तशें. जालो की टायम जालो ना मगे. हांव एकलेंच आसा. भाव बीन कोण ना आनी पप्पाय ना म्हाका. I watch your blogs every day, Nilisha. Thank you so much, Nilisha. YouTube boy. Location was peaceful and enjoy moment, please. I love it. हय शेतान म्हटल्यार एकदम बरें आसता. मम्मी पळयता म्हाका भाजी काडूंक जाय आनी हांगसर हांव बसला.
आय मीन आय गॉट 1.15 lakh. कसलो हे करता, कितें सेल करता तूं, बिझनेस आसा तुजो ओन? आफ्टर आय इन्वेस्टेड इन ब्रँड. थोडी जाण अशी करतात की खुबश्या जाणांक हांवें नोटीस केला, खुबश्या जाणांक हांवें नोटीस केला, थोडी जाणां अशी करतात की पयशे कमोवपाक जाय म्हणून न्हू खंयूय इन्वेस्ट करता. आतां खुबशे गेमी सुद्दां आयिल्ले आसा, स्पेशली धाकटी भुरगीं बीन पळोवपाक वचत न्हय, ती कितें करता, खंयूय इन्वेस्ट करता कसल्याय हेका. ही मिस्टेक करूं नाकात. म्हाका न्हय हांवेनूय ट्राय केल्लें आं, जेन्ना यूट्यूब स्टार्ट करूंक नासलो तेज्या पयलीं हांवें ट्राय केल्लें. ती एडवर्टायज येता पळयात की पॅकींग बीन आसता, पेनां पॅकींग बीन करप, पेन्सील, नटराज पेन्सील बीन पॅकींग करप. हांवेनूय न्हय हें केल्लें, कॉन्टॅक्ट केल्लें खुबशे जाणांक. बट न्हू स्टार्टींग ते तुमकां 1000 रुपीज पे कर म्हणटात. बट पे बीन तसलें कांय करूं नाका, फेक ते सगळे. आफ्टर आय इन्वेस्ट इन ब्रँड कंपनी. नमिता पडवलकर. हाय नमिता. हांव गोंयांतलें, गोवा. हॅलो. सो तुमी खंयसून खंयसून व्हिडिओ पळयता हें म्हाका सांगात पळोवया. आनी हांव ट्राय करतलें पेडण्याची भाशा उलोवपाक. हांव खूब ट्राय करता पेडण्याची उलोवपाक, बट ती न्हय अशी येयना म्हाजे कडेन उलोवपाक डायरेक्ट थिवीं. पेडण्याची भाशा येयना कारण ना, जर कोण आसा फुड्यान म्हाज्या पेडण्याचोच उलोवपी जाल्यार ती इजिली येता. बट डायरेक्ट उलोवपाक वचत जाल्यार कोंकणीच येता म्हाज्या तोंडान. रीड महाराष्ट्रीयन यू रीड महाभारत एंड रामायण. हय म्हाका आवडटा एक्चुली बूक बीन रीड करूंक, बट सद्या बूक बीन रीड करूंक तितलो टायम गावना. एडिटींग बीन आसता न्हय, पॅकींग बी आसता मसालो, तेका लागून नो टायम. हय हार्डवर्क केल्यार सगळे ड्रीम कंप्लीट जाता. हार्डवर्कूच सद्या करपाक जाय, सगळ्याच गोश्टीन हार्डवर्क करपाक जाय. म्हाजो हार्डवर्क तर न्हू स्टार्टींग पासुनूच ल्हानपण म्हाजें हार्डवर्क करूनच असो गेला. कशें ह्या लायफान स्ट्रगल करपाक जाय, कशें स्ट्रॉंग रावूंक जाय हें ल्हानपणा पासून शिकलां. डू यू वियर सॉक्स? हाय. वीच लँग्वेज आर यू स्पीकिंग? कोंकणी. कोंकणी उलयता. हांव पेडणे रावता. निलिशा. वेर डू यू स्टे? हांव पेडणे रावता. आय एम ऑल्सो फ्रॉम कोकण. कोकण खंय? कोकणान खंय रावता? पेडण्यान न्हू खुबशे गांव आसा, लायक मोर्जे आयकलां आसतलें तुमी, केरी बीच आयकलां आसतलें. हे आमच्या पेडण्यानूच पडटा. मोर्जे बीच, केरी बीच हे आमकां लागींच आसा. मागीर मांद्र्या म्हणटात थंय बीच आसा, ते बीन आमकां लागींच आसा पेडण्या सायडीन. मोपा एअरपोर्ट आयकला आसतलो तुमी, तोय बीन आमकां लागींच पडटा. मोपा एअरपोर्ट पेडण्यानूच तो आमच्या मोपा एअरपोर्ट. आय मीन माय ओरिजिनल इज फ्रॉम कोकण अँड लायव इन महाराष्ट्रा. ओके. कित्याक खूब जाणां म्हाका विचारतात मोपा एअरपोर्ट बीन आसा तो तुमकां लागीं काय म्हणून, तर हय आमकां लागीं असो तो. मोपा एअरपोर्टार वचपाचें आनी चू करून वचपाचें. मी महाराष्ट्रामधून असा, तुझे भाशा जमना, थोडे थोडे येता. खंयचीच भाशा न्हय कळपाक टायम लागना, बट उलयतना फिलिंग्स जर कळत न्हय जाल्यार खूब जालें. म्हाकाय थोडे लँग्वेजी कळना. आय वॉच युअर ब्लॉग्स एवरी डे. थँक्यू सो मच. वॉचिंग फ्रॉम UK.
UK टायम कितलो जाला आतां हांगसर टायम कितलो जाला सांगता 6 जाल्या प्रॉपर 6 जाल्या आनी 6 म्हटल्यार म्हाजो व्हिडिओ येता बट आयज हांव लायव्ह येयला. ती पॅर वयता लोकांचो आतां टायम जालो घरा वचपाचो 6 जाली ना शेतान 6:30 म्हटल्यार सगळीं जाणां वयता UK 12:34 हांगसर 6 जाल्या प्रॉपर सो म्हाका न्हय भाजी काडूंक जाय आतां. मम्मी मम्मी 6:30 म्हटल्यार वयतात ना काडटा हे काडटा थोडीशी बरें. आय एम फ्रॉम गोवा टू सो गायज चला हांव न्हय लायव्ह व्हिडिओ न्हय बंद करता कारण म्हाका आतां घरा कडेन वचूंक जाय सॉरी इनकम्प्लिटूच म्हाका न्हय बंद करचो पडटा कारण 6 जाली 6:30 म्हटल्यार सगळीं आतां वचपाक आसा शेतानसून घरा आनी म्हाका थोडीशी भाजी बीन काडूंक जाय तेका लागून आयडियल खुबशीं जाणां जॉयन जातात बट म्हाका ना हाफ व्हिडिओज सोडून वयचे पडटा सॉरी प्लीज पॉसिबल जालें न्हय जाल्यार नेक्स्ट टायम हांव लेट येतलें लायव्ह बट आतां कट आवट करता. आर यू फ्रॉम गोवा हय हांव गोंयांतलेंच आसा. सो गायज चला हांव आतां लायव्ह जो आसा न्हय तो बंद करता सो प्लीज म्हाका अंडरस्टँड करून घेया कारण 6 जाल्ली आसा म्हाका घरा कडेन वचूंक जाय आनी थोडीशी भाजी सुद्दां काडूंक जाय तेका लागून एज फॉर सचिन आंबोली येता तूं पावसान खुबसा बोगूचा आसा वॉटरफॉल हय कसलो तो दूधसागर वॉटरफॉल ना आंबोली वॉटरफॉल सॉरी तो बीन पळोवपाक येता आमी. सो गायज चला हांव दवरता सो प्लीज अंडरस्टँड करून घेयात म्हाका नाल्यार मम्मी काकी बीन म्हाका सांडून वयतली. सो बाय वॉचिंग युअर ब्लॉग फ्रॉम UK सो थँक्यू सो मच. सो चला समजून घेता कट करता मदींच कट केलो म्हणू नाकात मातशें एडजस्ट करून घ्या नेक्स्ट टायम परत येता लायव्ह. सो बाय